नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयची वीज वेवस्था टाटा पावरा कडेन दिवपाचो चल्ला यत्न. विजय सरदेसायाचो दावो. सरकारान गोंय विकपाक काडला. विजयाचो सणसणीत आरोप. दोन महिन्या पयलीं हॉटमिक्स केल्ल्या कलांगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यांचेर पडल्या फोंडकुलांनी भरला उदक. रस्त्याची बेगोबेग करची दुरुस्ती, थळाव्यांची मागणी. नवो पक्ष तयार जाता काय ना हो काँग्रेसीचो अंतर्गत विशय, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. जाल्यार हो नाराज कार्यकर्त्यांचो पक्ष आशिल्ल्याचो मिकी पाशेकून केलो दावो. सुदीन आनी दीपक ढवळीकरान सोडले जाल्यार कोणूच ना मोगो पक्षात. ह्या पक्षाक कळना मनीस जोडपाक. आदलो मंत्री दीपक पावसकराची खर टिका. गोवा फॉरवर्ड पक्षात करतलो प्रवेश, पावसकरान दिले हिंट. अयोध्येंतल्या राम मंदिर चोरयेच्या प्रकरणांतलो मुखेल सूत्रधारांचेर करची कारवाय. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाची मागणी. बिग बी कॅसिनो व्यवस्थापना विरोधात विक्रेत्यांची कागाळ. सुमार 1.5 कोटी रुपयांची थकबाकी आशिल्ल्याचो विक्रेत्यांचो आरोप. चिट्टी बाबू घंटा आड करची कारवाय, विक्रेत्यांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. विरोधकां मदीं गोंधळ आनी संभ्रम हो चालू आसतना गोंय सरकारान गोंय विकपा खातीर काडला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. विजेच्या मुळाव्या सुविधांचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्या उपरांत आता टाटा पावरा कडेन दिवपाचो यत्न चालू आशिल्ल्याचो दावो विजयान केला. तशेंच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान असो प्रस्ताव जो आशिल्लो तो न्हयकारिल्लो. तसोच निर्णय गोंयांत कित्याक घेना हाची जाप मुखेलमंत्री आनी वीज मंत्र्यान दिवची अशें विजयाचें म्हणणें आसा. आणि सरकार सगळे गोंय विकून काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंदाज उंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता, कुफुनाव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हांव चार्ज कित्याक करता. आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो, पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक एनओसी मागिल्ली आहा. एनओसी कितें मागल्या की टाटा पावर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदिन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर ग्रांट ऑफ लायसन्स टू द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओव्हरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक, सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप. हे कितें म्हळ्यार गोंयची इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर एक एम्युनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, हॅज said that we will throw this in the dustbin, that the cabinet will decide not to accept this Tata Power's call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivakumar can do it there, why is the double engine sarkar not doing it here? Cabinet meeting काल घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? Electricity commission. There may be a commission. My information is the chief engineer power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this to the back door. 2 महिन्या पयलींच हॉटमिक्स केल्ल्या कलांगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. पावसान हो रस्तो उदका पोंदा गेला. हाका लागून थळाव्या लोकांसयत वाहन चालकांक बरे त्रास सोंसचे पडटा. ह्या सुवातेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मजगतीं रस्त्यांच्या वायट स्थिती विशीं कलांगूट पंचायतीन संबंदीत प्रशासनाक पत्र बरयलां अशें सरपंच सांगता. और बॅड कंडिशन न्हू, दिस इज वर्स कंडिशन. हो रोड आताच केल्लो हा. मेन थिंग हो रोड आता जस्ट बिफोर मान्सून केल्लो हा. आय थिंक हार्डली 2 months बिफोर
अँड दिस इज द रोड कंडिशन. म्हाका म्हणपाचें आहा की इतले तुम्ही करता, स्पेंड करता, आमचे टॅक्स पेयर्साचे पैसे घालता तुम्ही. आता मायकल लोबो आणि जोझफ सिक्वेरान केला, करताना तुम्ही इतले व्हिडिओज घालता की रोड केला, इनॉग्रेट केला, हे केला. हो मागीर 2 महिन्यान कित्याक काडिना व्हिडिओ आणि तुम्ही हे कित्याक पळोवन कित्याक हू इज रिस्पॉन्सिबल, कोण मॉनिटर करतलो, कोण कितें म्हणून कितें समजना म्हाका. असं कित्याक लागून हे सगळे. दिस इज एज गुड एज अटेम्प्ट टू मर्डर. कित्याक ताचेर कोण करता पळय ताचेर कित्याक एक्शन ना. दिस इज हॉरिबल रोड फूल. आय थिंक शिवाजी हे आसा स्टॅच्यू आसा पळय सालिगांव आपल्या कलांगूट हाचे पर्यंत फ्लोरेंटाइन पर्यंत फूल असोच आहा आणि तो आता पॅचअप केला, तो पासून वर्ड्स केल्लो आहा. आय रिक्वेस्ट कन्सर्न ऑथॉरिटी टू टेक एक्शन अँड डू समथिंग अबाउट इट. लुक इन टू इट बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ करप्शन. ऑन ओटरायर जुनाचेर ही सालेगांव कालांगूट शिमेर टू बोवियाज एट नायकावाडो has been sunk, thereby posing danger to the public, pedestrian and the vehicular traffic, as the road has sunk due to non-maintenance of the said work, which was carried out by the office of WRD. WRD मागीर आमकां एक लेटर केली की ऑन 29/6 की तो रस्तो तेणे करूंक ना, पूण तो इन व्यू ऑफ द मॅटर बी टेकन अप विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणलें. सो आमी आतां पयलेर ह्या म्हयन्याचे पयलेर आमी हेका बरयला एक्झिक्युटीव इंजिनियर WD टू हेल्प रोड्स पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट तेका बरयलें आमी हें इमिजिएटली हें काम करून. आतां आमी नको हे रस्ते PWDचेर पडटा, पंचायतीचेर पडना. सो आय कॅन आन्सर ऑफ PWD कोणेन करूंक जाय तें. आमी आतां लेटर बरयल्ली WRD म्हणटा आमी करूंक ना, यू रायट टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीज द रोड्स इज द PWD डिपार्टमेंट. सो तांकां बरयलें आमी. असो पळय कॅन आन्सर जाता तो. अँड आय फील दॅट रोड वीच इज नियर द पेट्रोल पंप इज व्हेरी बॅड शेप. जेन्ना थंयसर PWDची पायपां घातलेली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पायपां घातलेली, तेन्ना तेंच्यांनी रोड खणून ती पायपां घालून परत ते सारके करून दवरलेलो. पण जेन्ना थोडोसो पावस पडलो तेन्ना परत तो रोड खचलो. सो आमी रिक्वेस्ट केलेले की तो रोड परत सारको करचो म्हणून, आणि तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मानून तो केलो. पण जेन्ना आतां पावस सुबेज पडलो तेन्ना परत थंयसर पोटमोल जाल्यार परत तो खचलेलो आसा. सो सरपंचान लेटरूय केला PWD की परतून हो प्रॉब्लेम आमकां जाला, सो रिपेर करचो म्हणून. आदले मंत्री दीपक पावसकार हाणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या म्हटल्यार मोगो पक्षाच्या सध्याच्या फुडारपणाचेर खर टिका केल्या. सुदीन ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकार हे सोडले जाल्यार पक्षात प्रभावी फुडारी कोणूच ना अशें ते म्हणटात. योग्य वेळार काम जावपाक जाय. कामाक कळाव जालो जाल्यार कांयच फायदो ना. जाल्यार 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक मोगोची फक्त 2च उमेदवार म्हटल्यार 2च जाण वेंचून येतले असो दावो सध्या पावसकारान केला. मजगती गोवा फॉरवर्डात बेगीनूच प्रवेश करतलो अशें पावसकारान हिंट दिलेलें आसा. टिकेटीचो अजून निर्णय जावंक ना. टिकेट मेळूंक ना जाल्यार सुद्दां पक्षा खातीर वावुरतलो अशें पावसकारान सांगलां. एमजी कोण टिकला? सुधीर आनी दीपक ढवळीकर सोडून एमजी खंयचो कॅन्डिडेट टिकला ते सांगचे. हांव टिकपाक हांव टिकलो ना ते वेगळे. कित्याक लागून टिकना अशें? तो म्हणजे ते टायमार कितें आसता, ते टायमार ती कामां जावपाक जाय. पावस पडोन जातरे रेनकोट आनी छत्री दिवप हे योग्य न्ही. बुक्स शिक्षण स्टार्ट जाता तेन्नाच दिवपाक जाय. त्या टायमार तो निर्णय घेयना. पार्टी कोण घेयना? तो मुखेली MG पार्टीचो मुखेली जे आमदार निवडून येतात ताका सांबाळूंक कळना. आनी म्हाका दिसना गोंयांत तेजे 1 या 2 27 हय 1 या 2 तेज्या वयर म्हाका खंयच्यान दिश्टी पडटा. आनी पुरो तेका 1-2 आमदार निवडून सरकारा भितर खंयच्या सरकार. आनी फाल्यां आमचे विजय बाबा सरकार आसल्यार तो आसना जाल्यार तोच आसतलो. तुमकां आश्वासन दिला तुका टिकेट दिता म्हणून प्रवेश करपी म्हणून सांगला? ना हांवें प्रवेश करपाक हय म्हाका विजय बाबा सांगला प्रवेश केल्यार दिता. जाता तितले बेगीन कर. टिकेट दिता म्हणल्यार मागीर तिकेटीचे पयलीं प्रवेश कर, कार्य कर. आनी कोणी प्रवेश कर जाल्यार आतां 6 म्हयने होगेच उरले. आनी कोणी प्रवेश केलो आनी बरो समज कार्यकर्ता आसा ताका तिकेट मेळूंक शकता. हांव दावेदार न्ही. म्हाजें कार्य पळोवन
गोवा फॉरवर्डाची समज तिकेट दुसऱ्याक दिली आणि तू कार्य करतलो मागीर तुम्ही काम सुरू केला तिकेट कोणाक दितलो पणजेकाराक त्या मडगांवकाराक सावड्ड्यार तिकेट दिवचो ना सावड्डेकाराकच तिकेट दितलो आनी सावड्डेकार सगळे माझे मित्र आसा बरो म्हाज्या विचाराचो म्हाका समज कॅन्डिडेट समज विजय सरदेसायान दिलो जाल्यार डेफिनेटली हांव ताका सपोर्ट करता कित्याक आमदारूच जावन डेव्हलपमेंट करप हे म्हाका दिसना डेफिनेटली लोक जनतेच्या आशिर्वादान विजय सरदेसायाचे फुडें गव्हर्मेंट जातलें पूण गोवा फॉरवर्डात तुम्ही प्रवेश करपाक तयार आसा? डेफिनेटली म्हाज्या लोकां कडेन उलोवप चालू आहा आनी काही योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतला. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अयोध्येंतल्या राम मंदिरात चोरयो जातात. भक्तांनी दिल्ले भांगर, रामाची पादुका, हार आणि रोख रक्कम चोरून व्हेल्यात. उत्तर प्रदेशातले भाजप सरकार तशेंच केंद्र सरकार हे प्रकरण डांबपाचो यत्न करता. आमी आवाज काडल्या उपरांत हे प्रकरण FIR नोंद जाली. भाजप भगवान प्रभू श्रीरामाचो वापर फक्त मतां खातीर आनी पैशां खातीर करता. केंद्र सरकार अयोध्येच्या राम देवळांतले चोरी प्रकरण लिपयता. ह्या प्रकरणांतल्या मुखेल सूत्रधारांक खर ख्यास्त जावपाक जाय अशी मागणी आपाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवालान केला. पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने. तो चोरी हुई है तो मैंने जो आपको बताया दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. पता नहीं कितनी चोरी हुई है. चोरी हुई लेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है. कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला. हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब. 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला. 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला. आपको आवाज भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूं कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे रहा इनको. प्रतिमा कुतिनोन काँग्रेसीत परतून प्रवेश केल्ल्यान नावेलेचो फुडारी आनी समाज वावुरपी जॉर्ज बरेटोन खर टिका केल्या. फाटल्या दिसांनी काँग्रेस भाजपाची बी टीम म्हणून प्रतिमा कुतिनो टिका करताली. तशेंच गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचेरूय गंभीर आरोप केल्ले. तरी लेगीत प्रतिमाक पक्षात प्रवेश कसो मेळ्ळो असो प्रश्न बरेटोन उपरासलो. तशेंच प्रतिमाक वेंचणूक लडोवपाची आशिल्ली जाल्यार अपक्ष म्हणून लडोवपाची आशिल्ली, आमी पुराय तेंको दिवपा आशिल्ले अशें बरेटोचें म्हणणें. एक मिनट पयलीं देखून ते उलयताले की काँग्रेस बीजेपी बी टीम म्हूण आपण कंडम करून बीजेपी बी टीम म्हूण आनी आयज तूं परतून काँग्रेसाक गेले आनी ग्रीस कितें चोयता तूं कितू ताणें उलयलें मरे करप आनी हे तें म्हणून आतां तूं कितें पयशां लागून कोता वो कित्याक लागून कोता म्हाका खबर ना. ते ग्रीसाक खंयचारो कोता आनी हायकमांडाक खंयचारो कोता हो नायलकार भायर सोले मरे. तूं पयलीं शिवरी टिकेट दिता शिवरी बाबड्या भोंवण आयलो. आनी सिद्धेश भगत काँग्रेसाक गेलो तेच भोंवण आयलो आनी लास्ट तुमी ते कितें चलत काय म्हणून आनी डिफॉल्टराक घेतले तुमी काँग्रेसाक एक उलयलो प्रतिमा गूड फ्रेंड नो डावट इट बट ते कितें उलयलां तुमी आतां तुका टीव्हीचेर दाखयता मरे बीजेपी अशें बीजेपी काँग्रेस आनी आतां ते बीजेपीचे उलयता काल वचून बीजेपी बी केरफूल हांव पण येयला म्हणून म्हणजे यो केर फॉर बी टीम टू सपोर्ट बीजेपी. हे म्हणजे खातीर म्हणून वता कित्याक तूं आतां येयला काँग्रेस आहा ते बीजेपी सपोर्ट करपाक कित्याक तूं पयलीं म्हणटा न्हू बीजेपी काँग्रेस हें म्हणून आमेले बी टीम म्हणून तूं कित्याक आयलें बी टीमान तूं इंडिपेंडंट राव आमी आतां वी आर देयर वीथ यू इंडिपेंडंट बोस चोया तूं कितू कापास आहा ते काँग्रेसाक कित्याक गेलो तूं काँग्रेस डिफॉल्टर पयलीं सद्या ग्रीस इज अ डिफॉल्टर तो गेलो सोड गेल्लो तेकाय काडलो तो कितें कोणें हें केला ना. सो हांव मागोता हेको हायकमांड ऑफ दिल्लीचो तो कोण येयलो तो तेका मागोता आनी अंजलीका आमगे सारके फ्रेंड आमगेले हे आहा ते निंबाळकर खानापूरचे ते आमकां सारको वळखता तेका सांगलो हांवें की तुमी आतां हें काँग्रेस न्यू शिवरी बी गेला ओके व्हेरी गूड पण हे कितें काय म्हणून डिफॉल्टर परतून घेता आनी परतून काँग्रेस आहे म्हणून तूं म्हणत होता ते काल प्रतिमा उलयतना म्हणलें की आपल्या आंगान ऍसिड आहा म्हणून. ऍसिड आहा म्हणून तुझे ऍसिड असल्यार तू इंडिपेंडंट बस म्हणटा. बस इंडिपेंडंट बस न्हू चोया न्हू कितू कापास जाता हांव म्हणटा तुका इंडिपेंडंट बस तूं वी आर देयर वीथ यू बट हेच कोण न्हू तूं बी टीमी आनी तूं काँग्रेस कोण सपोर्ट करता तुका. आतां लोक उलयताय तुका एगेन्स्ट तूं फाटीं म्हणटा म्हणून
काँग्रेसचे बी टीम आनी अशें आनी तशें सगळ्यांक क्रिटिसायज करता तूं इलेक्शन केला हेंका तेंका आतां तूं कित्याक गेलो परतून तितून तूं कितें मेळ्ळा म्हणे कितें मेळ्ळें तुका हा ते रोखड्या सोळ्यान आपा गेलो तूं काँग्रेस बंद न्हू चोर आनी हेचें तेचें आनी बी टीम आपा पूण वच तूं आप बरें न्हू आपा पूण वच हिंडे बस तूं कापास जाल्यार वी आर देयर विथ यू. गुन्यांव फाटल्यान गवळी वखदां आड कारवाय करीत आसगांवच्या 29 वर्सां पिरायेच्या रामेश्वर धारगळकार हाका अटक केल्या. म्हापशा वाठारांत धाड घालून पुलिसांनी ताचे कडल्यान सुमार 1,20,000 रुपयांची एक्स्टसी गुळयो जप्त केल्यो. तशेंच गवळी वखदाची तस्करी करपाक वापरिल्ली दुचाकी आनी हेर सामान लेगीत पुलिसांनी जप्त केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. टपाल खात्याच्या दिवचल कचेरीची इमारत कुमकुवत जाल्या. ह्या इमारतीत पावसाचें उदक गळटनाच फाटल्या वणटीची फाटली वणट जी आसा ती कोसळपाचो धोको निर्माण जाला. देखून टपाल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक जीव मुठीन धरून काम करचें पडटा. कामा निमतान टपाल कार्यालयांत येवपी लोकांच्या जिवाक लेगीत भंय निर्माण जाला. फाटलो पार्ट जो आसलो वो एटॅच पार्ट एका बिल्डिंगेचो आसलो तो पार्ट काडलो तेन्ना डायरेक्टली उदक जें आहा तें तांकां भितर मारपाक लागलें आनी ते पत्रे जे कितें आहा ते जुने पुरातन कालीन आसल्या मुळे सगळे भिंती फुगोवन त्यो सामक्यो डबडबलेल्यो आसा. दिवचल शारांतल्या पोरण्या बस स्टँडा कडेन जे इमारतीत टपाल खात्याचे कारभार चलता ती इमारत पोर्तुगेज तेंपावयली आसा. फुडल्यान ही इमारत बेस बरी दिसून येता, मात भितर हे इमारतीची अवतिकाय जाल्या. उपकेंद्र चलता ती इमारत सामकी पोरणी आसा. हे इमारतीच्या भितर पावसाचे उदक गळटा. ताचेर उपाय म्हूण इमारतीच्या पांक्याचेर प्लास्टिकेची ताडपत्री घातल्या. हे इमारतीक जोडून आशिल्ली एक इमारत एका प्रकल्पाक लागून मोडल्या. देखून टपाल कार्यालयाचे फाटले वाटेनची वणत कोसळपाचो धोको आसा. आमची दिवचलीची ही पोस्ट अँड टेलिग्राफची बिल्डींग ही जवळ जवळ हे बिल्डींग बांदून म्हणजे पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग म्हाका दिसता 60-70 वर्सां तरी जातली. आयज ह्या पोस्ट अँड टेलिग्राफ सर्वीस देणारी अशी एक प्रामाणीक आनी विश्वास सेवा देणारी ही जी आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी सेवा आसा ह्या सेवेची जी बिल्डींग जर आयज पळयत जाल्यार ती सामकी कॉलेप्स जावपाच्या मार्गाचेर आसा. तेंचे ते फाटली भिंत सगळें उदक भरून कॉलेप्स केन्नाय कॉलेप्स जायत आनी तेंचो स्टाफ बीन जर मदीं गावात जाल्यार तो कसली जिवीत हानी सुद्दां जावंक शकता. सो आमी मागता की आयच्या डिजिटल वर्ल्डान सुद्दां अशी प्रामाणीक आनी विश्वास देणारी जी संस्था पोस्ट अँड टेलिग्राफ आहा तेंची बिल्डींग कॉलेप्स जी जावपाचे मार्ग आहा तेजे पयलींच ती डिमॉलिश करची आनी तांकां एक स्वतंत्र अशी बिल्डींग स्वयंभू तेंची स्वतंत्र बिल्डींग तांकां बांदून दिवची जेणे करून ही सेवा संस्था ही जी सेवा जी आहा ती फुडें सुद्दां चालू उरची अशें आमी आयज मागता सरकारा कडेन. कारण हे जर सिच्युएशन जर पळयत किंवा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की तेंचे कोण जे हांगासले सिनियर्स आसा गोवा डिविजन पळोवपी तेंच्यांनी टायम हांगासर ताबडतोब विजीट करची, बिल्डिंगेचें पोजिशन पळोवचें आनी ती बिल्डींग जी आहा ती डिमॉलिशनाक हे करून एक नवी स्वतंत्र एक बिल्डींग पोस्ट अँड टेलिग्राफाक दिवची अशें आमी मागता. म्हाका दिसता भितर गळटा बी न्हू. आतां हांव गेलो भितर आमचे एक पार्सल आसलें पळय जाल्यार सगळ्यो भितरल्यो भिंती ज्यो आहा त्यो फुगलेल्यो आसा. कारण ही जे एक फाटलो पार्ट जो आसलो हो एटॅच पार्ट एका बिल्डिंगेचो आसलो तो पार्ट जेन्ना तेंच्यांनी काडलो तेन्ना डायरेक्टली उदक जें आहा तें तांकां भितर मारपाक लागलें आनी तेणे करून ते सगळ्यो भिंती आनी ते पत्रे जे कितें आहा ते जुने पुरातन कालीन आसल्या मुळे सगळे भिंती फुगोवन त्यो सामक्यो डबडबलेल्यो आसा. सिनियर्सांनी येवन ते विजीट करून ते मुद्दम पळोवचें आनी हे बिल्डिंगेक एक स्वतंत्र अशी बिल्डींग दिवची अशी आमची एक मागणी आहा जेणे करून ही संस्था ही जी सेवा ही जी आसा आमचे पोस्ट अँड टेलिग्राफ ह्या सेवेचो लोकांक सुद्दां फायदो मेळचो आनी संभाव्य धोका टळचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
नावेली पंचायतीत पावसाच्या आधी गरजेची कामां करूंक नाशिल्ल्यान गांवांतल्या जायत्या वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती उप्रासल्या. खासा करून नागमोडे आनी सिंकेटी वाठारांत नागरिकांक व्हड त्रास सोंसचे पडटा. पंचायतीचे वांगडी आनी सचिव नागरिकांचे प्रश्न सोडोवपाचे बदला हेर कामांनी व्यस्त आसात असो आरोप जॉर्ज बरेटोन केला. ह्या प्रकरणात बेगोबेग हस्तक्षेप करून नावेलकारांक थाकाय दिवची अशी मागणी जॉर्ज बरेटोन केला. आता कितें जालां हिंगा न्हू ह्या तुवें चोयलां आख्खें उदक बोवन हें करून हिंगा लोक मोताय पयर हिंगा एक एक्सिडेंट जालें एक ऑन द स्पॉट मेला. हिंगा एक होंडा आहा थिंगा त्या होंडाक क्रॉस करतालो थिंगा ऑन द स्पॉट एकाच्या माल्यान मेला. हिंगा ही परिस्थिती आतां न्हायले आमच्या गांवांत जालें. हिंगा पंच सरपंच कोण नाय. हे सिर्फ बिल्डर लॉबी कोण बिल्डिंग येयले ती पास केले तर सेक्रेटरी तो दोगूय कांय इंट्रस्ट घेयना. हें चलना कितें काम राव. आता हें तेम करपाचें उदक बोलतात खास आता येयला मनसून कांय काम कमर्स केला तुमी हिंगसून आख्खें न्हायेल देखून पळय तुमी ते होंड पळय ते कितू पाटें आमगे उलासा सांगलें बाबा मातशें येवन कर तो एका आलसिरा दाटा तो कोता वयताय. हें कोण कोतो काय म्हणटा तुका हें आतां तेम करपाक जाय. आतां पीठ आमगे दिगामा काम वता तें पण लक्ष दवरपाक जाय. कितू पाट्याक सांगलें मेसेज धाडली बाबा येवन चोय न्हायलें कितें जाता तें. पण पंचायतीचे काम नाही. होय पंचायती काम जावन पंचायतीन दिवपाक जाय न्हू ते पंचायत हे कोणे ते कोणू गेलो नायले मोराय कितें करे बिल्डींग लॉबी येयली ते पयले पास करपाक कितें मेळटा तेंगा हें मेळटा काय हें म्हाजें तें कोताय. पूण एक बोर तूं चिका कर हे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे पंच आनी सरपंच आय ते खंय पडटा हे आतां नागमोड गोंयान सिकेट पडटा हे सिकेटी हेका पडटा आतां हें तें करपाक जाय न्हू हे पंचायती बाबा आमगे हिंगसून आमगे तीन तुका ड्रेनेजी ना उदक हिंग वयतलें आतां तितू व्हड पावस पडटा तितून आतां बोला तितू हें जाता त्रास जाता लोकांक आनी ह्या रोड आनी वचोंक जायना गोंया बाजार आख्खें व्हड पळय उदक वता तें बाबा कितलो लोक जाता खबर ना. पूण आवाज उबा ना तें मेन प्रॉब्लेम तें पंचायत प्रेस करून आतां पंचायतीन गेलो हांव सांगलें मागीर तपले येतले कोत्ताय कोत्ता घेतो मानसून काबार जालें पळय ऑलमोस्ट मानसून काबार जालो तेन्ना देवा मिलाक मी पण पावस लेट येयलो म्हूण तो हांव मागोत एक पंचायती मातशें एक करे साफ करे आनी लोकां लायफ पूण साफ करे तुमी मागीर कितें कोता तें करे पूण लोकां लायफ तुमी साल्वा करे. आम आदमी पक्षा वांगडा युती करपाक वेळीच्या काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्षान विरोध केला. लोकसभा वेंचणुकेंत आमी भोवमत मेळयल्ले आनी जिल्लो पंचायत वेंचणूक जिखलेले लेगीत. फाटल्या खेपे आप पक्षाक लागून आमी फक्त कांय मतांनी वेंचणूक हारले. मागीर आपा वांगडा युती करपाची गरज तरी कित्याक? फाल्यां ते काँग्रेसी वांगडा रावतले हाची हमी कोण दितलो अशे प्रश्न वेळीच्या काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्षान उक्तायला. आपा वांगडा युती करूं नाका अशें तांचें म्हणणें आसा. आमी पळय संडे आमी आमची ब्लॉकाची मिटींग घेतलेली एलोंग विथ आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशीष नरना. तेन्ना आमी डिस्कशन जाली खूब जाल्लें आनी त्या टायमार आमी एक पॉयंट हाडलो बिकॉज ऑफ द अलायन्स. आमी ताका विचारलें बाबा अलायन्साचें कितें तुजें ताणें जाणें जाल्यार आपल्याक कांयच खबर ना. पूण आतां सडनली आमचे जीपीसीसी प्रेसिडेंटान अलायन्साक वेलकम करता सो वी आर अपोजिंग इट आनी आमी ऑलरेडी कॉन्वेट केलें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक सो आमकां अलायन्स नाका विथ ब्लॉक फूल ब्लॉक आमकां मेन दिला ताका. सो आतां हे दोन MLA आसा आमचे आम आदमीचे ते सर्वायवला लागून अलायन्स येता ते आमकां कांय खबर ना आनी हांकां सर्वायवल करता जाल्यार वाय शूड वी गो डू द अलायन्स विथ हिम देम आमकां ते अलायन्स नाकाच. सो वी आर अपोजिंग फूल वेलिंग ब्लॉक इज अपोजिंग द अलायन्स विथ आम आदमी पार्टी. आमी एका आमचे MP इलेक्शनाक आमी प्रूव्ह कर मेजॉरिटी करून दाखयली आमी विक्ट्री दिवन. सेकंड आमी जिल्ला जिखून दाखयले सेकंड टायम हाडले आनी आमचो लास्ट टायम कॅन्डिडेट आसलो तो फ्यू आमचे 50 वोटांनी डिफीट जाल्लो. सो देर इज नो डाउट ओनली ऑफ अलायन्स ओनली. सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द विक्ट्री साइड. सो कांग्रेस हैज टू बी इन दिस वेली कॉन्शियस वाय वी आर गोइंग फॉर अलायन्स which we don't want. लास्ट टाइम तो व्हिडिओ जर व्हायरल करणार झाले दॅट ऑल्सो इफेक्टेड बिकॉज ऑफ तो व्हायरल जो व्हिडिओ केलो तो आणि आम आदमीनूच केला आणि त्यांचे एक मनशान ताणें एडमिटूय केला म्हज्या फुड्यान दॅट वॉज आवर मिस्टेक म्हणून हांव नांव घेना पूण ही हॅज एडमिटेड इट दे हॅव डन इट. And so this type of parties are why we want them to alliance for the alliance. So we are totally against it. So म्हाका दिसता when we आमी district president आमी convey केला it should go to the high authorities also with the district GPCC president and to the high authority also. So we don't want the alliance. See right now I am opposing in Valley constituency into my constituency because Valley and दोनच आमदार आसा तांचे. So alliance चा chances ना because Benavli जो आसा आणि Valley. So all of Goa there is no seat chances only for the alliance only 2 seats for that survival. त्यांका आपल्या परत सीट जिखून जाय म्हणून alliance करता that I don't know.
फेब्रुवारी 2026 सावन बिग बी कॅसिनो बंद जाल्ल्यान 12 फळां आनी भाजीपालो विक्रेत्यांचे सुमार 1.5 कोटी रुपयाची थकबाकी दिवपाची आसा असो आरोप विक्रेत्यांनी केला. आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेवन विक्रेत्यांनी कॅसिनोचे धनी चिट्टी बाबू घंटा आड कारवाय करपाची मागणी केल्या. जायते फावट ताचे कडेन संपर्क करपाचो यत्न केल्लो, मात ताचे कडल्यान कांयच प्रतिसाद मेळूंक ना अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. ह्या संबंधी पुलिसां कडेन कागाळ आनी कायदेशीर नोटीसूय दाखल केल्या अशें तांचें म्हणणें. हांव बिग बी कॅसिनोचो वेंडर, थिंगा हांव वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाय करतालो आनी जाले आतां 5 म्हयने 2 फेब्रुवारीक कॅसिनो शटडावन जालोलो. तेका आमकां नोटीस गावूंक ना, कांय ना. आमी तेजेर कंप्लेन घातली पंजिना पुलीस स्टेशनाचेर 21 तारीख. मागीर तो कॅसिनो सीज जालो थिंगावर. मागीर 10 तारीख आमी थिंगावर इशू रेज केलो, गोवा असेंब्लीन इशू रेज केलो. थिंगावर गिरीश बोरकर एमएलए आमचो आनी LOP इशू रेज केलो आनी थिंगावर आमचो थिंगा CMान आमकां एश्युरन्स दिले की कंप्लेन दी आनी मागीर तुमी हे घेतले म्हणून. सो आमी ते सगळे कंप्लेनी सुद्दां घातले. आमचे अजून तेजेर चिट्टी बाबूचेर एक्शन येवंक ना. आतां 5 म्हयने जाले आमकां पेमेंट येवंक ना. आतां 30 तारीख तेणी एक रिप्लाय दिला हेजेर मिडियाचेर की पेमेंट केला म्हणून सगळे वेंडर्सांक. सो ते फॉल्स एलिगेशन तेणी आमचेर सांगला की आमी हे करता, हे पेमेंट घातला म्हणून. हय, इफ तेणी पेमेंट घातला जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दाखोवचें तेणी कशें कितें तें. आनी आमकां एक गव्हर्मेंटाचो एक हे तो जस्टीस गो म्हणून एक आमी एक न्याय मागता, कित्याक की आमचेर एक जावचो म्हणून एक हेल्प करून आमकां ते एक रिकवरी कर. एक अशें जावपाक जायना अशें भायले मनीस येवन शट सोमते कंपनी शट करून सोमते व्हरून आमकां अशें करता. ऑलमोस्ट आतां 1.5 कोटी माय जाता वेंडर्साचे पेमेंट पेंडींग आसा. स्टाफाचे तशें सॅलरी घालूंक ना तेंच्यांनी. आतां स्टाफाचे अरावंड 250 स्टाफ आहा, तेंची सॅलरी घालूंक ना 1 म्हयन्याची तेंच्यांनी. प्लस मागीर तेंचे 10 म्हयन्याचे PF आहा, तेही तेंचे घालूंक ना तेंकां. सो सगळेच आमी एक जस्टीस मागता गव्हर्मेंटाक की अशें जावचें न्हू की हो भायलो कोण येवन आनी अशें एक एकदां बंद करून जावचें न्हू. तेजे सगळे हिंगा वयले सो हें आहा ऑफिसां बीन आहा सगळीं बंद आहा सद्या. आनी आमी खंय म्हणून सोदपाचें तें आमकां आतां काय तर आमकां थिंगा तेजो हें गावूंक ना, कॉन्टेक्ट गावूंक ना तेजो. पुलिसीन कंप्लेंट केल्ली तुमी? आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनान अंजुना कंप्लेन घातली, थिंगा पणजे घातली, पूण तेजेर कांय एक्शन रजिस्टर जावंक ना कंप्लेन? आमची रजिस्टर म्हटल्यार तेजी हें कर हें जावंक ना, FIR अजून तेजेर जावंक ना तेजेर. ओके. आनी हे आतां तुमचे ते कितले 1 करोड कितले आहा सगळे? 1.5 कोटी 12 वेंडर्साचे. कितें सप्लाय करताले तुमी तेन्ना? हांव वेजिटेबल एंड फ्रुट्स करताले, तशेंच आमचे सगळे ग्रोसरी करताले, चिकन मटन करताले, मागीर प्लास्टीक डिस्पोजल थोडे करताले, थोडे जायते सगळे आहा ते 12 वेंडर. तुमकां बंद केलें तेन्ना मेळकूच ना तुमकां ते मागीर बंद केलें तेन्ना? ते बंद करतना आमकां थिंगा कांय तेंचो कॉन्टेक्ट म्हटल्यार ते मॅनेजमेंटाक विचारले, ते म्हणटा ओनराचेर कंप्लेनी घाला म्हणटा, केस करा म्हणटा. पूण आतां हॉटेल बंद आहा न्हू? हॉटेलां आतां 2 फेब्रुवारीक तेजो कॅसिनो बंद जालेलो. ह्या फेब्रुवारीक बंद जालो? हय, 2000. गोंयांत नवी गोंय काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाल्ल्यान राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जावपाक लागल्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन कसलो संबंद ना आनी ही गजाल काँग्रेसचे अंतर्गत प्रकरण आसा अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान म्हटलां. जाल्यार मिकी पाशेकून नव्या पक्षाचेर टिका करीत ही अस्वस्थ लोकांची तयार जाल्ली पार्टी आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप केला. आनी सरकार सगळें गोंय विकून काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंदाजुंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता, कुफुनाव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हो हांव चार्ज कित्याक करता? आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो, पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक NOC मागिल्ली आहा. NOC कितें मागल्या की टाटा पावर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदिन द स्टेट ऑफ गोवा for grant of license to the Tata Power Company Limited for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप, अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओव्हरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक, सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप. हे कितें? म्हणजे गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव
गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हॅज said that we will throw this in the dustbin, that the cabinet will decide not to accept this Tata Power's call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivkumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? Electricity Commission. There may be a commission. My information is the Chief Engineer Power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this through the back door. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है.